डबल ट्रॅकिंग कामां चालूच दवरपाक मुखेलमंत्री, मुखेल सचिव आनी 3 आमदारांनी दिल्ल्या मान्यतायेक गोंयांत कोळसो नाका ह्या संघटनेन निशेध उक्तायला. संघटनेन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याची ह्या वेळार याद करून दिली. अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. रेल्वे एक्ट आहा ते इन्वोक करात आनी ते जमनीक घेयात. कारण तेन्ना युनियन मिनिस्टर्स जरी गोंयांत तरी जमीन मेळना जाल्यार तो प्रोजेक्ट दुसऱ्या गांवां व्हरपाचे तेंचे प्लॅन चालले. पूण आमच्या गोंयच्या सीएमान लोकांचे चिंतीन आसतना हे 80% लोकांचो कन्सेंट घेवपा पडटा म्हण तेन्नाचे तेन्ना तेणें हे आमचे रेल्वे एक्ट लावन तांचे जमनी घेवपा खातीर हे सीएमान फुडें व्हेलें. तर आमचो आयज पर्यंत खर विरोध आसा की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका. डबल ट्रॅकिंग जालेंय जाल्यार फक्त कोळशे लागून जातलें. आनीक डबल ट्रॅकिंग नाका म्हण सीईसी रिपोर्टांतल्यान सुप्रीम कोर्टान सांगलां की आमच्या गोंयांत तरी हें डबल ट्रॅकिंग शक्य ना म्हण. हें कृष्णपट्टणम आनी हें गोंयां तेमकां कोर्स हाडपा जाय. छत्तीसगड और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया तांकां कृष्णपट्टणम पोर्ट लागीं पडटा. पूण तरी पासून ते हे सायडीन सियांतल्यान आमचें गोंय वता आनी इंडस्ट्रियल एस्टेट हे पळय हिंगा आहा. हॉस्पेट बेलारी हे पळय हिंगा आहा. आनी आमचे सायडीन वेस्टर्न घाट्स आहा आनी ते सायडीन आहा तो फ्री लायन 2 लायन ऑलरेडी आहा. 3rd लायन तांकां घालूंक पडटा. सो दॅट्स वाय तेणें म्हणलां कितें की विथ बेटर रेल कनेक्टिविटी एंड येट टू बी फुल्ली युटिलायज. मागीर मिकेनिया म्हळ्यार एक टायपाचो वीड आहा आनी तो एक इन्वेजीव वीड आमचे फॉरेस्ट कॅनपी आनी नॅचरल फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करता म्हूण सांगताय. डबल ट्रॅकिंग वेस्टर्न घाट्साक फ्रॅगमेंट करता आनी तेका लागून वायल्ड लायफाचेर जायतो डेंजरस परिणाम जातलो हेंवूय ताणें बरयलां. वेस्टर्न घाट्स कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा हे आमचे एनिमल कॉरिडर एरिया आनी तो गोंयच्यान पास जाता आनी ताका लागून टायगर आनी एलिफंटांक सिरियसली इफेक्ट जातले हेंवूय बरयलां. NTCAचो एडवायस घेनासतना आमची नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान रेल्वेक परमिशन दिलें. It is a statutory requirement under Section 38O of the Wildlife Protection Act 1972. डबल ट्रॅक बांदपाक फक्त 120 हेक्टर जमीन डिस्ट्रॉय जातली अशें RVNL सांगता. सो तांकां तें फिजिबलू ना. सो ही क्रिटिकल एनालिसीस तेणी करूंकूच जाय. सेकंड ट्रॅक जाय हें स्पश्ट जालें. सो आयज हें सिद्ध जालां की ही दुसरी ट्रॅक आसा ती फकत कोळश्या लागून. हें सुप्रीम कोर्टांत सिद्ध जालां. आमी सरकारान जे फाटीं आमकां सांगलें भाजी व्हरपाक, ट्युरिस्ट हाडपाक आनी आर्मी एअरफोर्सा कोणा लागून हे सगल्यो फोट्यो सरकार लोकां कडल्यान हें लिपयता सत्य आसा तें. पूण आयज तें उक्त्यान आयलां.